जेन्ना 2018 आमचो कार्निवाल जीत भाईन आमकां मोर्जे हाडलेलो तेन्ना आमकां पयलेच फावट हेच कळ्ळें की लोक आमकां रावताले कार्निवालाक आहले एक्टिविटी. येस. सो बेसिकली जेन्ना हे एक्टिविटीज आमचे स्टार्ट जाले आमचे ट्युरिजम वाडोवंक लागले आनी आतां एक मोठो इव्हेंट जाला तो. सो आतां फकत 2 वर्सां कितें कोविडा खातीर आमचें बंद आशिल्लें पूण तरी वी केम बॅक विथ अ बँग. जेन्ना जीत सर निवडून आयलो व्हडल्यातलो व्हडलो कार्निवाल आमी गेल्या वर्सा गेलो आनी त्याच म्हळ्यार आतां मातशें कितें रिलिजियस फंक्शन आशिल्लें म्हणून आमी तो कार्निवाल आतां मांद्रे शिफ्ट केला. ओके. दॅट्स गोना हॅपन फॉर दीस इयर. नेक्स्ट इयर मे बी बॅक टू मोर्जीम बिकॉज सगळ्यांक फेमस आसा मोर्जीम कार्निवाल म्हणून. पूण आमकां मोर्जीम मांद्रे अशें कांय ना. वी आर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो कार्निवाल खंय जावं आमी एन्जॉय करतले. नेक्स्ट इयर वील बी मोर बेटर मोर बेस्ट द बेस्ट कार्निवाल सिजन वीच गोवा इज हॅव एक्सपिरियन्स. थँक्यू. बाय आता म्हाका सांगा आता आमचे टुरिस्ट येता आनी ह्यो टुरिस्ट पट्टो बीच लायन कांय आमचे टुरिस्टूय म्हणजे फॉरेनर आसा पळय ते कार्निवल करपाक सोदतात पूण तांकां कार्निवल करपाक दिना. खंय तरी तुमकां फील जाता? फील जाता पूण मेन कितें आहा की हो जो कार्निवल आहा पळय तो आमी 2017 स्टार्ट केल्लो 18 सो आमचे लोकल लोकांचो जेंचे टॅलंट आहा लोकलाचे ते भायर सरोंक जाय म्हणून हो आमी आमचो कार्निवल स्टार्ट केला. मोर्जेन ह्या मांद्र्यान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायते जाण लोकल जे आहा तांकां खुबशे टॅलंट आहा. सो हो टॅलंट ह्या कार्निवलाक ते आपले दाखयता. आनी तशेंच कितें जाला की 2000 मदेंच आमच्या कोविडाक लागून बंद पडलेलो पूण MLA जावन जीत बायन हो पळय आमी परतून स्टार्ट केला. तो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा जावं फॉरेनरा कडच्यान जावं लोकली. पूण टुरिजम लास्ट 7 years हांव पळयता की टुरिजम आमच्या वाड्यान आमच्या ह्या विलेज एरियान वाडत आसा. क्योंकि एवरी टायम एंड एवरी इयर आमी कितें जाल्यार कितें नये करीत आसा की हांव सगळ्यांक हांव म्हणटा जीत बायक कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा. हे सगळे जे एक्टिविटीज जे सगळे इव्हेंट हाडटा पळय तितून टुरिजम खूबच वाडलेलो आहा आनी लोकांक खूब फायदो जालेलो आहा. आयज खरें बरें दिसता की कार्निवल 2024 आमी हांगाचे सेलिब्रेट करतात आनी सगळ्यांक खबर आहा फाल्यांचे 10th. सो आयचो दीस आहा तो सेलिब्रेट करपाचें एन्जॉय करपाचें. सो मागता सगळ्यां कडेन सगळ्यांनी हॅपिली इव्हेंट सगळो आहा तो फंक्शन आहा ते एन्जॉय करचे आनी आपापल्या फॅमिलीक जावं भुरग्यांक सगळ्यांक सांबाळचे कित्याक रश खूब आहा आनी फ्लोट्सूय आनी येवपाचो म्हाका दिसता आख्खी रातभर फ्लोट्स हे चालू उरतले कित्याक म्हापसा काबार जावन हांगासर येतात आतां. सो फ्लोट्स वाडटले सगळे आमचे पंच सरपंच सगळे पंचायतीचे येयले तेंचे धन्यवाद म्हणटा तांकां की तेंच्यांनी आपले कॉपरेशन हे दाखयलेलें आसा. तशेंच आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जेन्ना आपले 2-3 दीस जाले आपले कंटिन्युअसली हांगासर हे परेड फ्लोट ह्यो कार्निवल परेड जो आहा तो बरे भशेन जावपा खातीर तेंचे योगदान आहा. तशेंच आमचे DYSP जिवबा दळवी तशेंच मांद्रेचे PI आनी पेडण्याचे PI आनी आमचे खास करून ट्रॅफिक PI तांकांय धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आपले फूल सपोर्ट हांगासर ते आमच्या कार्निवलाक दिला. मेन हेतू म्हणजे कार्निवल आमी कित्याक करतात हे फक्त रिलिजियस सेलिब्रेशन न्हू हे आमकां आमचे टुरिजम बूस्ट करपा खातीर टुरिजम एट्रॅक्ट करपा खातीर हो इव्हेंटूय आसा. सायड बाय सायड आमी कल्चरल इव्हेंटूय यो पूण आमी कोस्टल बेल्टाक इतलेच पळयतात की हांगासर ट्युरिस्ट येवंक जाय चड. पूण आतां जेन्ना हांवें रावंड मारलो तेन्ना सगळ्यांक पळयलें जाल्यार फॉरेनर्स चडशे आहात. सो ते एन्जॉय करतात. हेतून आमकां फायदो आहा कित्याक आमचे स्थानीक जे आहा कोस्टल बेल्टाचे हे सगळे टुरिजम सेक्टराचेर डिपेंडंट आहा. आनी अशे प्रकारे जर आमकां टुरिस्ट येत जाल्यार म्हाका दिसता आमचे टुरिजम जी ही लायन आहा ती ऑटोमॅटिकली इकॉनॉमिकली वाडटली आनी बरी जातली. वर्सान वर्सा मागता सगळ्यां कडेन सगळ्या स्थानिकांक तुमी पर्सनली हांगासर तुमी हे सेलिब्रेशनाक पार्टिसिपेट जावपाचें कित्याक जर टुरिस्ट चड येत जाल्यार आमचे ग्रोथ चड बरो जातलो. ताका लागून ते करता आसतना आमी फक्त लक्षात दवरूंक जाय आमचो कल्चर आमची संस्कृती जी आहा ती कशी सांबाळून दवरपाची टिकून दवरपाची. आयज आमी पळयता आमचे जे फ्लोट्स आहा त्या फ्लोटा भितर आमचो मोर्जेचो एक फ्लोट आहा आनी तेंच्यांनी आमचो जो ओरिजिनल कल्चर जो आहा पेडणेकारांचो मोर्जेकारांचो तो तेंच्यांनी तेचेर दाखयलेलो आसा. सो अशे प्रकारे कल्चर जो आमचो स्थानीक आहा आनी स्पेशली आर्टिस्ट आयज पळयता आमी ह्या कोस्टल बेल्टाक सगळेशे चडशे आर्टिस्ट आहा आनी सदांच आमी म्हणटा पेडणेकार म्हणटा ती कलाकारांची खाण आनी खरेंच कलाकार बरे आसात ते आपले जे
पार्टिसिपेट जावपाक येयले, ते आपली कला दाखयतले, सगळ्यांनी तांकां एप्रिशिएट आनी मोटिवेट करचे. परत एकदा सगळ्यांक धन्यवाद. ह्या परेडीक तुमी हांगासर येयल्यात, पार्टिसिपेट जाला उपरांत, आणि अशेंच सगळे वांगडा रावन आमी उदरगती खातीर काम करया. विवा कार्निवाल.